मोगा भावंडांनो, गेल्ल्या कार्यावळीन आमी पळयल्लें आसलें की वेगवेगळ्या पात्रां संबंदी आनी ह्या सुवातेर त्याच पात्रांची खबर आमकां मेळटा. नितीचें पात्र जें ह्या संवसाराचेर आजून येवंक ना. म्हाका दिसता प्रकाशनेच्या पुस्तकांत ज्यो 7 वाटयो आनी पिडा ज्यो दुस्मानाचेर वचच्या पासत येवच्यो आसा त्यो म्हणजे स्तोत्रांच्या 11व्या आविसुरांत आनी 6वे वळीन सांगलेल्याची पुर्ती जावन आसा. हें ताच्या क्रोधाचें पात्र जावन आसलें. पेद्रूक दोनी जेजू कितें म्हणटा ताचेर लक्ष दियात. तो म्हणटा, तुजी तलवार मेनांत घाल. बापान जें पात्र म्हज्या पासत तयार केल्लें आसा तें म्हाकाच पिवंक नाका. मोगा भावंडांनो, दोनूय जेजून हें आपणाची खुशी नासतना केलें अशें न्हय. कारण इब्रोवाच्या 12व्या आविसुरांत आनी 2रे वळीन अशें बरयल्लें आसा, भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी संपादनारा जेजूचेर आतां दोळे आमी लावन दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचे सुवातेर लॉज म्हूण पळयनासतना खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जुआंवाचो 18वो आविसूर 12वे आनी 13वे वळी प्रमाणें धर्मीक वडिलांनी ही सगली येवजण केल्ली आसली, कारण ते लोकांक भियेताले. आमचो दोनी तांकां सुयेग दितालो. तो आपणाच्या व्हडपणांत आनी मोहिमेंत मुखार वेतालो. ताणें ताका धरून बांदलो. ताका बांदपाची गरज नासली. तो संवसाराच्या उत्पत्तीच्या पयलींच भेटयल्लो मेंढरो जावन आसलो. तो कापणाऱ्या मुखार उबो आसलो. तो एक मारप्याच्या मुखार जसो मेंढरो आसता तसोच तो रावलो. तो विरोध करणारो नासलो. ते ताका वळखनासले. त्याच पासत हें सगलें घडून आयलें. फकत जुआंवूच हें सारकें आमकां सांगता. जें दुसरें पळोवंक शकले ना तें जुआंवान पळयलें. आनास याज्ञीक जावन आसलो आनी तो मुखेल याज्ञिकाच्या सुवातेचेर आसलो. संवसारी इतिहास गवायकी दिता की आनास खूब जाणवायेचो आनी खूब चलाक आनी हुशार आनी सगळ्या मुखार तो बरोच जाणवायेचो जावन आसलो. पूण ताची सगली येवजण सैतानी जावन आसली. केपासाक रोमाच्या सरकारान मानून घेतलो आनी धर्मीक समुदायाचो मुखेल व्हड आनास जावंक आसलो. म्हाका दिसता तो खरो राजकारणी मनीस आसलो अशें. ताका रोमाचें राजकारण कशें चलोवचें हें बरोच खबर आसली आसूं येत. म्हाका दिसता ताणेंनूच जेजूक धरूंक सांगलेलें आसूं येत. ताची येवजण आसली आसूं येत. कारण सगलो अधिकार ताजे कडेन आसलो. जायते शेकडे पासून जुदेवांचेर खूब वायट तरेन ताका वागणूक दिल्ली आसली. तांचेर आनास, कैफास आनी पिलात हांच्या गुन्यांवाचो आरोप दवरलेलो आसलो. रोमाच्या लोकांनी जुदेवांक क्रिस्ताक मारणारे म्हणून दाखोळ केल्ले आसले. पूण जितले जुदेवांतले जबाबदार आसले तांच्या पेक्षा ते चड जबाबदार नासले. मोगा भावंडांनो, आमी सगळे ताच्या मरणा संबंदी जबाबदार जावन आसात. तो संवसाराच्या पातका पासत मेल्लो आसलो. आमी कोणाकूच बोट दाखोवपाची गरज ना. 14वे वळी प्रमाणें जर आमी पळयलें जाल्यार ताजी चवकशी खूब वायट तरेन आनी ताजी फकाणां करून ते करताले. प्रजेच्या मुखार ताका आतां उबो केल्लो आसलो. ताका बांदलेलो आसलो. ताचे दोळे बांदलेले आसले. शिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो सीस परम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो. देखून जेजू बरोबर तो परम याज्ञिकाच्या आंगणांत
भितर सरलो. ह्या सुवातेचेर शिमोन पेद्रूचो पयलो नाकार आमकां दिसून येता. दुसरो सीस जुवांव जावन आसा. ताजी ह्या लोकां कडेन वळख आसली. जुवांव पासत त्या सुवातेचेर भितर वचप परिक्षा अशी नासली, पूण शिमोन पेद्रू पासत तें एक भिरांकूळ अशें जावन आसलें. तो सैनिकाच्या सांगाता भायर उबो आसलो. जुवांवान भितर येवचे पासत ताचे पासत परवानगी मागलेली आसली. कैफासाच्या घरांत हें एक ल्हानशें नाटक अशें आमकां दिसून येता. अशें म्हज्यान म्हणूं येता. जुवांवाचो 18वो आविसर आनी 16वे वळी प्रमाणें जर आमी पळयलें जाल्यार शिमोन पेद्रू मरणाक भियेल्लो आसलो. जुवांव वळखीच्या लोकांच्या सांगातान आसलो, पूण पेद्रू ह्या लोकांच्या मदें केन्नाच मिसळ जावंक नासलो. पेद्रू उलोवपाक खूब गडबड करतालो. दुसऱ्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा की एका चेडवान तो गालिलियाचो आसा अशें वळखलें आसलें. ताच्या उलोवण्या वरवीं ताका ताणें वळखलो आसलो. तो त्या सुवातेचेर दुखेभरीत जावन आसा. तो त्या चेडवाच्या वळखीक लागून दोनयाक नाकारता. त्या सुवातेचेर भितर वचप शिमोन पेद्रूक चुकीचें अशें दिसून आयलें. पूण तें जुवांव पासत चुकीचें नासलें. जुवांवाचे वळखीचे लोक त्या सुवातेचेर आसले, पूण पेद्रूचे वळखीचे लोक त्या सुवातेचेर नासले. पेद्रू जरी गडबड करणारो आसलो जाल्यार ह्या वेळार तो बरोच भियेल्लो आसलो, कारण ताका दिसत आपलें मरण कदाचित ह्याच वेळार जायत. त्या पासत तो जेजूक नाकारता. पूण हें कित्याक? तर जेजून सांगलेलें बाकीत पूर्ण जावचें आसलें. त्या पासत सगल्यो गजाली घडोवन येता. तो त्या गेटींतल्यान भायर सरून वेताना ते ताका प्रस्न विचारता, तुयी त्या मनशांतलो आसा काय कितें? पूण पेद्रू जबाब दिता, हांव ना. याज्ञिकाच्या घराच्या भायर लोक जमलेले आसले. सकाळचो वेळ तो जावन आसलो. ताका लागून चड लोक त्या सुवातेचेर नासलो. तर सैनिकूच त्या सुवातेचेर आसले. ते सगळे उज्याची शेकोटी पेटोवन शेक घेताले. पेद्रू सुद्दां त्या सुवातेचेर शेक घेतालो. तो तांच्या सांगाता उबो आसलो. आतां जेजूची मुखेल याज्ञिकाच्या मुखार चवकशी जाता. हें आमकां जुवांवाच्या 18व्या आविसरांत 19 ते 21 वळणी पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेचेर जेजूचें व्हडपण आमकां पळोवंक मेळटा. खरें पळयल्यार हें सगळें ताणें तुमच्या आनी म्हज्या पासत सोंसलेलें आसलें. आमच्या पातकां पासत ताणें मरण सोंसलेलें आसलें. ताणें आपणाकूच भेटयल्लो आसलो. तें जें कितें करताले ते मोजेसाच्या सुमर्ती प्रमाणें करिनासले तर ते विरुध्द करताले. हेंच तो तांकां सांगतालो. ताणें कितें वायट केलें हाचो पुरावो तांचे कडेन नासलो. तरी पूण ते ताका मारीत आसले. ते खूद कायदो मोडटाले. कसलीच चवकशी रातीच्या वेळार केन्नाच करिनात, पूण ते त्या वेळार रातीच्या वेळार ताजी चवकशी करताले. आनी कोणाची चवकशी रातीच्या वेळार सुरू जावंक नासली, पूण जेजूची चवकशी रातीच्या वेळार कित्याक जाली हेंय एक व्हड कारण जावन आसलें. त्याच दिसा चवकशी सुरू जावन त्याच दिसा चवकशी सोंपलेली आसली. मोगाळ भावणानो, अशें केन्नाच जायना. हें फकत तांचो असो प्लान आसलो की ताका मारचोच, आनी ताजेर कसलीच चूक तांकां दाखोड करूंक मेळनासली. तरी पूण ते ताका चुकीचोच अशें समजताले. कायद्या प्रमाणें तांचे कडेन ताका खास्त लावपाक व ताका शिक्षा दिवपाक कांयच पुरावो नासलो. तरी पूण ते ताच्या फाटल्यानूच आसले. जुवांवाचो 18वो आविसर आनी 24वी वळ आमी वाचुया. तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. ह्या सुवातेर आनासान कितें केलें हें आमकां दिसून येता. हाच्या उपरांत
शिमांव पेद्रूचें जिवीत आमकां मुखार दिसती पडटा. दुसरे फावट तो ताका नाकारता. हें आमी 25 ते 27 वळींनी आमकां पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत सुद्दां हें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जर दुसरें शुभ वर्तमान आमी पळयलें जाल्यार पेद्रू भायर वचून कशे तरेन रडटा हें आमकां दाखोळ केल्लें आसा. म्हाका दिसता ताणें जेजूच्या मुखामळाक पळयल्लें आसलें, जें लोकांनी मारून मारून तें सुजयल्लें आसलें, आनी ताच्यान तें पळोवंक जालें ना त्या पासत तो रडलो आसूं येत. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच कांय चूक नासलेल्या मनशाक जर अशे तरेन मारलो जायत जाल्यार कोणाक रडूंक येवचें ना. ताणें ताच्या दोनयाक नाकारलेलो आसलो, पूण देवान ताका नाकारूंक ना. देवान ताका सोडूंक ना. देवाक आर्गां की आमचो दोनी जेजू तांच्या पसत खुर्साचेर मरतालो आनी ताणें आपलो जीव त्याय लोकां पसत दिल्लो आसलो, पूण ते ताका त्या वेळार वळखूंक ना. उपरांत जायत्या जाणांनी विस्वास दवरलो जायत, पूण त्याच वेळार विश्वास जाणें दवरलो तो त्याच वेळार ताच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत पावलो. जुदासा प्रमाणे शिमांव पेद्रून केल्लें आसलें, पूण पेद्रू ह्या सुवातेचेर परत आयलोलो आसलो. पूण जुदास केन्नाच परत आयलो ना. ताणें आपलो आत्मघात केलो. ताणें आपल्या जिवाचें थारण वगडायलें. मोगाळ भाव भयणांनो, देवाचीं भुरगीं देवा पासून पयस वचूंक शकता, पूण देव तांचे पासून पयस वचूंक शकना. तुमी देवाक पूर्ण विसरूंक शकता, पूण देव बाब तुमकां विसरूंक शकना. तो सदांच तुमच्या लागीं आसता आनी तो सदांच तुमकां पळयता आनी तुमकां वेंगूंक तो सोदता. दोनया जेजून पेद्रूक केदींच अशें म्हणूंक ना, तूं चूक माग, तुवें म्हजो विस्वासघात केल्लो आसा, म्हणून हांव तुका आतां सांगतां, म्हजे कडलो तूं पयस वच. मोगाळ भाव भयणांनो, अशें जेजून केन्नाच आपल्या शिसांक म्हणूंक ना. ताणें दुस्मानाचो मोग केलो. ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केलो. आयज आमचें जिवीत कशें आसा हें आमी पळोवंक जाय. आमच्या दिसपट्टी जिवितांत कितें घडटा हें आमी तपासूंक जाय. जोवांचो 18वो आविसर आनी 28वी वळी प्रमाणे पळयल्यार सकाळ जातच तांणी कायफासागेर सावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावच्याक, पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळच्याक ते नितीशाळेंत भितर गेले ना. ह्या सुवातेचेर आमकां पास्कांची परब दिसती पडटा आनी ती पूर्ण जावचे पसत ते आयलोले आसले. तो आतां खुर्साचेर मरूंक वेता, कारण ते आतां ताजेर मरणाची खास्त मारतात. खरें पळयल्यार जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासलो. ताका मरपाचें फर्मण मारी सारकें ताणें कांय चूक करूंक नासली. ताच्या थंय एक पासून गुन्यांव नासलो. पिलात तर अशें म्हणटा, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? पूण त्या सुवातेचेर आसलोलो लोक पिलाताक जबाब दिवन म्हणटा, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशीं हाडचे नासले. तरी पूण पिलात तांकां म्हणटा, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमर्ती प्रमाणे ताची नीत करात. पिलात आपूण ह्या पातकांतलो भायर सरूंक पळयतालो. गुन्यांव नासलोल्या मनशाक तो मारूंक पळयनासलो, कारण हें ताच्या चाली रितीच्या भायर जावन आसलें. आनी आयज सुद्दां हो कायदो सगळेच जाण जाणा. आमी कायद्या प्रमाणे करूंक जाय. कायद्याचे विरुद्ध जर आमी केलें जाल्यार आमीच देवाच्या मुखार गुन्यांवकारी जातले. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच जेजू देवांचो देव आसलो. स्वर्गाचो आनी संवसाराचो तो रोसनार आसलो. आपणाचे रोजनी मोदें तो आयलो,
पूण ताजे रोजनीन ताका मानून घेवंक ना. कारण ताजी रोजनां काळोखाचो मोग करी. ताजे रोजनेक सोत नाका आसलें. त्याच पासत ताज्याच लोकांनी ताका पयस केल्लो आसलो. जर ताका पयस केलो जायत जाल्यार आयज ह्या संवसारांतले लोक तुका आनी म्हाका लागीं करूंक शकता? ना. कारण आमी संवसाराचे न्हय. आमी स्वर्गाचेय दायजी जावन आसात. त्याच पासत देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडलेलो आसा. ह्या संवसारांत आमकां जायतें दूख आसतलें, जायते त्रास आसतले, जायते तरेचे लोक आमच्या विरुद्ध उलयतात. पूण आमी भियोचे न्हय. आमी चिंतना घेवन रावचे न्हय. जरी लोकांनी आमकां भायर सोडले, लोकांनी आमकां सांडले, तर दोनी जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना. संवसार सोरो पर्यंत तो आमच्या सांगात आसा हीच ताची व्हड बासावणी आयज ताणें तुका आनी म्हाका दिल्ली आसा. मोगाळ बाबडांनो, खरेंच आयज तुमी व्हड भार घेवन आसात. व्हड चिंततात आयज कितें घडटलें, फाल्यां कितें घडटलें, आमचो फुडार कितें. मोगाळ बाबडांनो, खरेंच जायते तरेचें दूख तुमकां येतलें, जायते तरेचे त्रास सोंसचे पडटले. पूण सदांच हें घडचें ना. देवाची नदर बंद ना. देवान आपले दोळे धांपूंक ना. तो तुका आनी म्हाका पळयता. ताज्या वेळा प्रमाणें तो आमची सगली गरज भागयतलो. आमकां शांती जी ताणें दिल्या ती सैतानाच्यान काडून व्हरूंक जायना. कारण सैतानाक कसलोच आमचेर हक ना. तो तुजो आनी म्हजो सांबाळ करणारो देव जावन आसा. खरेंच मोगाळ बाबडांनो, जेजून कितलें दूख आनी त्रास सोंसले हाजेर तूं नियाळ कर. आमचें जिवीत पेद्रू सारकें जावचें न्हय. आमचें जिवीत जुदासा सारकें जावचें न्हय. आमी सदांच ताज्या मोगान रावूंक जाय. तर मोगाळ बाबडांनो, वेळ पावलेलो आसा आनी आतां आमकां चड वेळ ना. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया.